काणयेचें नांव एक कुटको पिझ्झा. काणयेकार क्लॅरन्स पिंटो कायकंबा. सादर करता वालिकॉड्रस आजकार. कपलार जमलो गम 3 फावटी पुसलो तरी परत जमलो म्हणून रामलक कळ्ळें. पूण ताणें परत पुसलो ना. माथ्या वयर आकाशार जळो नासलो सूर्यो बुडोवंक तयार जालो तरी ओताची दावणी जावंक नासली. मस्कतांत मोद्यान रातवाऱ्याक गरमेची दाव आसता. रस्त्यार झाडू मारच्या हरेकल्याच्या माथ्यातावन पांयां म्हणसर हर एका लोवेंतल्यान गमाची झर उदेतात. तें खरेंच आनी रामुलूचें सरकारी आंगवस्तूर ह्या उज्या सारक्या दावेक भिजोवन थंड जाल्लें. माथ्यार आसचें चेपें थंड जावन तांतल्यान घामाची वरासाण येताली. पांयांच्या मोच्यांनी घाम भरोवन तळ्यांत सल्ले बरी ताका जातालें. हातीं नाराची लांब गोणी आनी बुरूस आसलें. गोणयेंत कोयर भरिल्लो. रस्त्या वयर सडावत देगेन हेणे तेणे पडिल्लो कोयर विंचून तो मुखार मुखार वतालो. मस्कत मुन्सिपाल्टींत काम करचो रामलू गांवांत आंध्रसो. करीमनगरांतावन सुमार 300 मैलां पयसुली हळ्ळी काकनाकुडा ताचें बिडार. 7 वर्सां पयलें मस्कत येवचें नशीब उदेताना ताणें फाटीमुखार पळयलें ना. बायलेचें भांगार विकून आसलो थोडो जागो आडव दवरून तो मस्कत आयिल्लो. एजंटाक दिल्ले 40,000 रुपये कशेय 4 वर्सांनी दीस रात घोळून फाटीं आयिल्ले बरी भोगिल्लें. मस्कताक आयिल्ल्या तवळतावन रामलोक 2 आदेसांक काम. सकाळींच्या आदेसाक फांत्यार 6 वरांतावन 9 वरेक शेराटन हॉटेलाच्या रस्त्या दिव्यांतावन वाडी कबीर म्हणसर आसतो रस्तो झाडूंक. सांजेर 4 तावन 9 म्हणसर शेराटनाच्या आडव्या रस्त्यार आसले सर्व ल्हान व्हड रस्ते ताच्या वर्गाक. रस्त्यार कचऱ्याचो एक कुडको दिसलो तर सट्ट करून विंसिनांतर केदाळाय आरबी सुपरवायझर येवन सादारण रितीच्यो गाळी शिराप दितास. ताच्या तोंडातावन कांय आयकूंक नजो तर सराग बुरूस गुंडावन सुरावाजय. ह्या जाग्यार हप्त्यांत 1-2 थोडे फावटी चड अवघडां घडटात. त्यावेळी जावची अवस्था सांगूंक जायना. रस्त्यार पडिल्ल्या आरशाचे कुडके काडचेंच व्हड त्रासाचें काम. तरी कितें करूं जाता. म्हयन्याक मेळच्या 50 रियालांक हें काम करी जायस. ना तर फाटीं आपल्या देशाक वचोंक जाय. थंय वचून कितें करचें. परत माती मोडी जाय या गाडयांनी गोळा जाय. शेराटनांतावन मुखार येवन दाव्याक आयल्यार मेळच्या सुवादीक परमळच्या आंगडी मुखार उब्या रावन त्याच आंगडेक देखून हर एक दिसा तो वेळ करसूची संवय ताची. फाटल्या 7 वर्सांतावन हर एक दीस तो तशेंच करतालो. तांबडो, हळदुवो आनी काळ्या रंगाचो बोर्ड. ताचेर एक चेपें. चेप्या पोंदा काळींच अक्षरां. रुचीक खाणाचें दुकान म्हूण ताका कळीत जाल्लें. कारांचेर येवची ग्रेस्तां मात्र ताचें गिरायक. थोडीं भितर बसून खातालीं तर थोडीं कागदाच्या करंड्यांनी बांदून व्हरतालीं. त्या आंगडी मुखार सडावत कोयर पडनासलो. पडलो तरी विंचताना येवच्या परमळाक ताच्या पोटांतले दांत आबले साक हुळहुळताले. त्या हुळहुळ्यांनी तोंडांत पाजारच्या शिंपयेक ताणें उडयल्ली ना. ती शिंपीच तितली रुचीक तर तें खाण कितलें बरें आनी रुचीक म्हणून चिंतूंक ताका साध्य जायनासलें. 7 वर्सांनी ताणें केल्लें तितलेंच. भितर वचोन खाणाची रूच सागची तितलें धैर्य ताच्या थंय येदोळ येवंक नासली. एक दीस मुखार मेळिल्ल्या एकल्या भारतीया लागीं ताणें त्या आंगडीचें नांव विचारलें. जबाब दिवचो मनीस चिके आंकडू. तशें रामुलूच्या मेळकोट आनी सरकारी वस्तुराक देखून विद्रुपायन हांसोन म्हणा लागलो, फिमा हट. रामलूक पयलें तें नांव जिखून धरूंक जावंक ना. ताणें परत विचारलें, पिझ्झा हट. पिझ्झा हट हातूंत फिमा मेळटात. तें एक विशेश रितीचें ग्रेस्तांचें खाण. पूण तुका सांगलें न्ही. तुज्या एका म्हयन्याच्या जेवणाचे पयशे दिल्यार कांय एक कुडको पिझ्झा मेळटा कोण ना. रामलूक अजाप जाल्लें. आनी तशें त्या 3 कासांच्या भारतीयाचेर रागय आयिल्लो. ताका हें मात्र समजलें ना. आपणाच्या म्हयन्याच्या जेवणाक लागचे 15 रियाल तर एका कुडक्या पिझ्झाक 15 रियाल. एकच हें फिमाचें खाण भांगराळ्या खायलीचेर दितात या आपूण खावचें खाण पेट्या माजराक साहजिल्लें अशें म्हणून हो बिकणेशी चिंता आसतलो. रामलो परत त्या मनशा लागीं उलयल्लो ना.
त्यावेळी ताच्या मोतींत उदेलें कस चिंतप हें ग्रेस्तांचें काणी एक पोवटी कायजयस. दीस धांवतना रामुलूच्या मोतींत जीव जाल्लें चिंतप सोंपण जावंक पावलें. तें सोंपण एक ना एक दीस खरें जायजयस. दनपारां उपरांत काम तर सांजेर 5 वरां जाताना शेराटन असो मुकलो रस्तो जावन तो पिझ्झाच्या दुकाना लागीं तो पावतालो. थंयसर पावतना मोतींत परत एक पोटें तिनस चिंतना. पोटांत आशेची उडका जरी पिझ्झाचो कुडको खावची बळवंत आशा. नोव्हेंबर म्हयनो सडावत मस्कत म्युनिसिपालिटी कामेल्यांक बरो म्हयनो. राष्ट्रीय दिसाच्या तयाऱ्यांत इल्लें चड काम. रस्तो जाडचें काम जाल्या उपरांत रस्त्या बोगल्यान रंग सारोवचें काम. ह्या फावटी रामलको सुपरवायझरान सर्ती कामाक घेतलो. 15 दिसांनी 4 वरां सर्ती काम केल्या उपरांत रामलको 20 रियाल सर्तीक मेळ्ळे. ते रियाल जोगासणेन ताणें दगेन उशा पोंदाक दवरले. उपरांतले 15 दीस ताणें फिमा विशयान चिंतलें. आपलें सदांचें जेवण उणें करून ताणें पयशेय थोडे उरयले. रामलको हप्त्याची रजा मेळची बुधवारा. त्या दिसाच पिझ्झा घेवचें बरें. वेचें तर कशें? पोरणे वस्तूर घालून ग्रेस्तांच्या दुकानाक? छे ना बा. रुवी मार्केटींत वचून ताणें पेंट शर्ट घेतलें. पोरू आंध्राक रजेर गेल्ले वेळी घेतिल्लें वस्तूर आसलें तरी तें पोरणे तशें भोगलें ताका. चप्पलां घालीं तर बरें न्हय. उण्या मोलाचे तरी मोचे जाय. देखून एक जोडी मोचेय घेतले. मस्कत म्युनिसिपालिटीच्या वाडी कबीर रावपा ठाण्यांत एका कुडांत 8 जाणांक सांगता रावंक. आमच्या देशांत जैल आनी तरी इतली अडचणी ना. ह्या जाग्यार पुणी पिझ्झा हाडून खावचें बरें ना. तेंय इतल्या मोलाचें खाण वांटून केल्यार आपणाची आशा भागची केद ना. पिझ्झा घेवन शीदा वाडी कबीर पार्कांत कोनशानासच्या बांकाचेर एकल्यानच बसून कायजे म्हूण ताणें लेख घालें. एका सांजेर वाडी कबीर पार्कांत वचून थंयसर बसून खायजय म्हणले विशांत सारकें पळोवन तो आयलो. दुसरो दीस बुधवार. मंगळारा दीस पिझ्झा घेवंक आनी खावंक जाय तयाराय ताणें केल्ली. पिझ्झाच्या दुकाना लागीं वचून थोडी सडस आशेची शिंपी गिळ्ळी. भितर तिळून पळोवन खंयच्यान वेचें, कोणा लागीं विचारचें हें सगळें भयंकर पळयलें. पिमाचो कोंडो घेवन खंयच्यान भायर येवचें, उपरांत खंय टॅक्सी धरची पुरा तजवीज केलें. बुधवार दिसा दनपारां तो जेवलोच ना. जेवण ताका रुचलेंच ना. सांजेर तो भयंकर न्हेसलो. मोचे घाले. 20 रियालांचो नोट पॅन्टाच्या बोल्सांत चेपलो. 2 रियाल शर्टाच्या बोल्सांत घाले. 1 रियाल टॅक्सीर वचूंक आनी 1 पाटी वाडी कबीर पार्काक येवंक. हाच्या आदीं केदाळाई रुवी वेचें तर सरकारी बसार वेचो रामुलू आज टॅक्सीर बसलो. पिझ्झाच्या दुकाना लागीं देंवन रियाल टॅक्सीकाराक दिलो. 7 वर्सां तावन मोतींत आशिल्लें सोपण आज खरें जावचें आसलें. 20 रियाल हातांत धरून तो दुकाना भितर रिगलो. हेरां दिसांनी बायल्यान कचरो काडटना आयिल्ल्या परमळाचें चड परमळ आज येतालो. दुकाना भितर मांडून दवरलेल्या मेजांचेर 6 जाणां बसून खातालीं. थोडीं पिझ्झाचे खंडे घेवन चलतालीं. पिझ्झा मागता है. मुखार आसल्या तरणाट्या लागीं रामुलून 20 रियाल ओड्डावन म्हळें. छोटा, मिडियम, बडा, चिकन, वेज, बीफ. विक्र्या मनशान खिणा भितर नांवां विचारलीं. रामुलची तकली मिरमिरली. तातूंत 2-3 शब्द जिखून धरले. ल्हान खावन उपकार ना. केल्या उपरांत पोट भरून गायचय. बडा, चिकन कितना? रामुलची उतरां तुटतालीं. सालाद मागता है? रामलक परत समजलें ना. ताणें तकली हालयली. नाका म्हणले बरी. मुखल्या मनशान कितें चिंतलें देव मात जाणा. 4 रियाल 800. रामुलून 20 रियालांचो नोट दिलो. 15 मिनट के बाद आओ. बाकीचे पयशे हातांत घालून तो तरणाटो म्हणालो, कसली शनी. पयशे दिले उपरांत 15 मिनटां राखोवंक. ताच्या पोटांत हुळहुळचे दांत आतां बोबाटोंक लागले. 15 मिनटां 15 दिसां बरी लागलीं रामुलूक. 15 मिनटांनी पिझ्झाचो डब्बो हाती मेळटाना ताच्या जिवान जाल्लो संतोश सांगचो न्हय. आमसरान तो भायर आयलो आनी टॅक्सी धरून कबीर पार्काक आयलो. व्हड वाडी कबीर पार्कांत थोडो लोक आसलो. ब्रेस्तार जाल्लो तर आनीकय चड आसतो आनी त्या वेळी आपणाक सुडाल रितीन खावंक जाते ना म्हणून ताका कळीत आसलें. पार्काक रिक्षा पयलें देगेच्या आंगडींतान व्हडली बोतल पेप्सी ताणें घेतली. पोंतार थणाच्या सुवातेर तो बसलो.
कंड उक्तो केलो. उरूट आकाराचो सोबित्य पिझ्झा. ताची सोबाय पळोवनूच ताचें मन पिसवालें. कांय पोंदा विशेश रितीची भाकरी आसली. ताचे वयर रुचीचे कुडके मांस आनी हेर रांदयेचो शिरो. हें कितें पुरा. आज कुडके आसले. इतलेच कुडके आपणा पुरो गे मोतीन चिंतलें ताणें. पयलो कुडको बारी जगरूतायेन काडलो. सवकास घास घालो. कसलो स्वाद. हाच्या आदीं केन्नाय ताणें असलें खाण खावंक ना. ह्याच खाणाक हे ग्रेस्त उडोवतात. हेंच स्वादाचें खाण खावंक कितलीं वर्सां आशिल्लो. दुसरो कुडको खावच्या पयलें तो पेप्सी पियेलो. दुसरो, तिसरो, 5वो कुडको अखेर जातना रामुलचें पोट भरुलें. तरी कस्तांनी एक कुडको मूख दिलो. 7वो कुडको खावंक तयार जातना ताच्या पोटांत इडेनातलेंच. पूण कितें करचें. इतल्या मोलाचो पिझ्झा ताणें 7वो कुडको हातीन धरून परत घास मारो चिंतलें तरी जालें ना. पिझ्झाच्या कुडक्याक पळयलें. ती एक भाकरी. मूत ताची उसारताली. आपल्या घरा कडच्या भाकरेच्या चिके दाट, चिके मोव. ताचेर घाल्लें मांस कुंकडाचेंच. रांदयेचे थोडे कुडके. 7वो कुडको ताणें काबार केलो तरी अकरेचो कुडको ताका खावंक जालोच ना. कण्ण्यांत आशिल्ल्या पिझ्झा कुडक्याक पळोवन रामुल हांसलो. पोट भरून वमततालें. भरिल्ल्या पोटा वरवीं आतां उरिल्ल्या कुडक्या पिझ्झाचेर कांटाळूच आयलो. त्याच वेळी वाडी कबीर उदका वाटेंतल्यान धांवून येवचो पाडारी पेटो ताका दिसलो. मस्कतांत पाडारी सुणींच दिसची उणी तर आज दिसच्या ह्या पेट्याक पिझ्झा खावचें नशीब आसा आसतलें. 7 वर्सांच्या आपणाची आशा भागल्ली. ह्या पिझ्झांत चिंतलें आशिल्लें कितेंच नातलें. अकरेक ती एक भाकरी आनी मांसा कुडके रांदोळेच्यो पोडी. पूण ग्रेस्तांची भाकरी. रामुलच्या मोतींत कसलेंगी तुफान उदेल्लें. तो कितेंगी चिंती लागलो. पिझ्झाचो अकरेचो कुडको आसलो खंडो पेट्या मुखार उडोवन तो आपल्या बिडारा कुशीन मेटां कडी लागलो. देव बरें करूं.